नमस्कार येवकार. गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. बाणस्तारी एक्सिडेंटात हांगचे थंय मर्सिडीज कोण चलयतालो? मिडियाचे प्रश्न. धरिल्ल्या सावड्डेकाराचो जामिनाक अर्ज. लिकर 94 पॉयंटार. आय विटनेस म्हणटा बायल चलयताली. 4 क्रिटिकल. बाणस्तारी एक्सिडेंटाचो इश्यू विधानसभेत. टायट जावन गाडी चलयताल्यांचेर खर कारवायेची मागणी म्हणटा आमदार मंत्री. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रत्येक गाडी आडावप शक्य ना. काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी 4 महिन्यांनी परत लोकसभेचो खासदार. सुप्रीम कोर्टान ख्यास्तीक स्थगिती दिल्या उपरांत लोकसभा सचिवालयान खासदारकी दिली परत. चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर फिफान घाली रजिस्ट्रेशन बंदी. नवे प्लेयरांक रजिस्टर करूंक मेळचे ना. क्लबाच्या प्लेयरांक पगार पडना. चर्चिल म्हणटा पैशे ना म्हूण बंदी. डबल ट्रॅक प्रकल्पाच्या घाटांत काम बंद. गोंय सरकाराक गोंयच्या कामाक घाई कित्याक? विरोधकांचो प्रश्न. मुख्यमंत्री म्हणटा हेरिटेज वास्तूंक हात लायनासतना विस्तार. 75% काम तडी. फादर पॉल मॅक्स पेरेर अटकपूर्व जामिनाक कोर्टांत. सुनावणी फाल्यां. सध्या अंतरीम अटकपूर्व जामीनय ना. चर्चिल म्हणटा इश्यू बरेपणान सोडयात. प्रकरण वाडोवं नाकात. मुळगांव गांवकर वाड्यार बिबटो भोंवता म्हणून बोवाळ. बिबट्यान एकल्याच्या घरांत घुसून उखल्लो सुणो. व्हिडिओ व्हायरल. उपाय काडचो लोकांची मागणी. चंद्रयानान धाडलो चंद्राचो पयलो व्हिडिओ. चंद्रा भोंवतणी प्रदक्षिणा घालतना अंतराळ यानांत बसयल्ल्या कॅमेरांत चंद्राचो व्हिडिओ कॅप्चर. इस्रोन केलो शेअर. बाणस्तारी एक्सिडेंटांत हांगचे थंय मोटारीक स्कूटर मोटारसायकलीक मोखिल्ली मर्सिडीज आपूण चलयतालो म्हूण परेश सिनाय सावड्डेकार पुलिसेक शरण गेलो आनी ताणें जामिनाक अर्जूय केलो. लिकर टेस्टांत तो 94 पॉयंटार. आय विटनेस सांगता बायल चलयताली. पुलीस म्हणटा मागीर बसल्या. 3 सोंपले. 4 क्रिटिकल. सावड्डेकाराक 2 दीस पुलीस कस्टडी. मेजर एक एक्सिडेंट हांगासर बाणस्तारी ब्रिजार जाल्लो आसा. एक मर्सिडीज गाडी जी फोंडेच्यान फोंडी वटेन वयताली आनी तिणें रॉंग सायडीच्यान येवन जवळ जवळ 2 4 व्हिलर तशेंच 2 2 व्हिलर 3 4 व्हिलर आनी 2 2 व्हिलर अशे तांकां धक्को मारून जवळ जवळ 3 जाण फेटल जाल्ले आसा. पयलीं कळोंक ना. पयलीं कळ्ळें की 2च फेटल जाल्या म्हणून जेन्ना चवकशी केली की तो मोटरसायकल चलयतालो तेज्या वांगडा एक बायल मनीस आसली म्हणून आनी ती जस्ट पुला कडेन सकयल त्या 45 मिनट सकयल दर्येन पडल्यान तिका जवळ जवळ 40 मिनटांनी लोकांनी पळयल्या उपरांत ती कळ्ळी की ती सकयल पडल्या म्हणून. अशें करून 3 सध्या फेटल जाले. बाणस्तारे सूर मारून गाडी चलयताल्याक लागून 3 जाणांचो जीव गेलो. 4 जाण गंभीर जखमी. गाडी चडच वेगान आशिल्ली. लोक सांगतात गाडी चलोवपी बायल सामकी टायर्ड आशिल्ली. सो तिणें येतनाच बाणस्तारी पुला कडेन पूल स्टार्ट जाता पळय थंय एका घोबायलाक सामकी चिड्डयली म्हणटा तशी आनी ती बायल आसा ती उसळून पुला वयल्यान सकयल पडली. आनी सेकेंड मागीर एक मनीस आशिल्लो 26 वर्सांचो तेकाय चिड्डयलो तेणें. सो ते ऑन द स्पॉट गेले. मागीर तशीच गाडी फुडें आयली आनी एक आल्टो रेड कलर आल्टो तेका ठोकली. तेज्या फाटल्यान एक स्विफ्ट आशिल्ली तेकाय मारली. ती घोबायलाची ती इंजर्ड जाली आनी तो स्विफ्टाचो ड्रायव्हर आसा तो सामको रक्तबंबाळ जालो. तेज्या फाटल्यान म्हाजी गाडी आशिल्ली. आतां इतलें करतना ही गाडी अशी उडली की ती म्हाजेर पडटा अशी जाली पण ती पोलाक आपटून थंय उरली. लोक सांगतात गाडी बायल चलयताली. फूल टायट आशिल्ली. मात पुलिसांनी अटक केल्या दादल्याक. आनी एक गजाल म्हणल्यार की ते गाडयेन जी मर्सिडीज गाडी आसा तितून सोऱ्याच्यो बाटल्यो गावल्ल्यो.
आनी जे कोण डिसीज जे कोण मेले तेंची नांवां म्हणल्यार सुरेश पत्ती 58 इयर्स, जी बायल भावना पत्ती 52 इयर्स दोगांय दिवाडेची, तसोच अनूप करमलकर 26 वर्सांचो उळी बांदोडे, आनी जी इंजर्ड आशिल्ले ते राज माजगांवकर, शंकर हलणकर बाणस्तार चौक आनी वनिता भंडारी. अराउंड 12 सुमार एक्यूज्ड नेम श्रीपाद एलायस परेश ए सिनाय सावर्डेकर आरोप पणजी एका पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. आरोपीक 2 दिसाची पोलीस कस्टडी दिल्या. गाडयेक 2 भरिल्ले लिकर बॉटल्स मेळ्ळ्यात, त्यो हातूंत बिजलरी पॅक केल्ले आशिल्ले, आनी 2 एम्प्टी कास्बगाच्यो बियराच्यो बॉटल मेळ्ळ्यो. ती बलीन चड अल्कोहोल कंज्यूम केल्ली. गाडी कोण रायड करता साहेब ती? गाडी अकॉर्डिंग टू अवर इन्व्हेस्टिगेशन ड्रायव्ह करता. तातूंत आतां आमी पळय आतां 3 जाणांचे स्टेटमेंट घेतल्या, ताज्या आधाराचेर आमी सांगपाक शकता की तो दादलो चलयतालो म्हणून. आनी तो आतां जो कोण तो वेलिंगार म्हणटा तो व्हिडिओ व्हायरल करता ताका आमी आपयतले आनी ताजे म्हणणें विचारतले तूं खंयच्या आधाराचेर सांगपाक शकता. बट तुम्ही म्हणटा की ती बायल स्टेरिंगाचेर बसलेली. हय. सो तसो फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन केन्ना बशिल्ली एक्सिडेंट जावन ती आपल्या भुरग्याक आनी घोवाक सावरुपाक लागून सेव करपाक लागून ती थंय बशिल्ली. येरादारी मंत्री म्हणटा पिवन निश्काळजीपणान गाडी चलोवन दुसऱ्याक मारप म्हणल्यार खून, दोशी सुटचो ना. Is it the case that once you're drunk, you should take the lives of somebody? This is nothing but plain murder on the road, and as such, it should invite that punishment. And when such a thing happens, okay, nobody does it purposely, but are you so irresponsible that you drink so much, and you don't know that you can be a killer? Person who was at the wheel at that time deserves punishment. And I think in the course of the investigation, everything will come. Who was at the wheel, who was responsible, and who needs to be punished. I, for one, is for stringent of action without showing any mercy, because it should serve as a deterrent to others. Otherwise, this will keep on happening. How much are we going to tolerate? बाणस्तारी एक्सिडेंटाचो इशू गोंयभर तसो विधानसभेतय. टायट जावन गाडी चलयतल्यांचेर खर कारवाय करची म्हूण आमदार मंत्री मागतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा प्रत्येक गाडी आडावन तपासप शक्य ना. कायदो खर चालीक लावंक आमी तयार. बाणस्तारीच्या एक्सिडेंटाची सारकी चवकशी करात म्हूण खंय पुलिसेक सांगलां. बाणस्तारी एक्सिडेंटाचो इशू विधानसभेत बरोच पेटला. विरोधकांचो सरकारार फार. युरी म्हणटा सरकारान खर कारवाय करची. Fatal accidents in the state of Goa. The recent fatal accident at Banastari killing 3 innocent persons and 4 people in critical condition has brought to the fore complete failure of the law enforcing authority to monitor and control rash driving, breaking of motor vehicle rules and traffic guidelines. Innocent families are getting shattered due to these accidents. Government needs to strictly enforce the rules and take stringent actions against the violators. Because हो एक जो कालच्या दिसाक हें जाल्लें, इट्स अ व्हेरी, आय बिलीव द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शूड मेक अ स्टेटमेंट ऑन दिस. विजय म्हणटा आपुणूय पिता, मात पिता तेन्ना गाडी चलयना. चडशे पितात ते खंय पणजेकार. रस्ते अपघात थांबोवपाक सरकार फेल म्हूण विजयाचो आरोप. हांव एकूच जाणा की सौरभ सगळो रॉंग आनी गोंयांत तेजेर एनफोर्समेंट जावप. I many a times said that I also have, I never drive after tea. I make it a point to see that we are wrong there. The state is not serious. अभी कुछ इशू कर ले, state is not taking it seriously. तुझ्या भावाने काल पुढे वास्को सुद्धा एक मर्डर झाला. रोड सेफ्टीचे हांवें ताका बजेट विचारलें, तुमी बजेट देंवयला, परफॉर्मन्स बजेट आनी कमी जातले. They had no answers. If you recall during transport demands. खूब जाण पणजे जे रावतात तांकां ही संवय ना. पणजेकारांक चड संवय. कितें म्हणून हांव नको, तुमी चॅक करा, पार्टी सिनान पळया, पणजेकारांक चड संवय. आरजी आमदार विरेश बोरकर म्हणटा सरकारान खर कारवाय करची. खरें म्हटल्यार घडपाक जायना, फास्ट कितें आसा तो एक्शन घेवपाक जाय. आनी पुलीस हांव नको कितें जालें तें एक्झॅक्ट त्या टायमार, पूण बेजिकली कितें आसा, 3 जाणां मिन्स 3 जाण पिड्यार जाले ते इन्सिडंट्सान. सो बेगांच्या बेगीन तेजेर कारवाय जावपाक जाय आनी जो एक्यूज्ड आसा तेजेर एक्शन सारकी जावपाक जाय.
सुदीन म्हणटा कायद्या प्रमाण कितें ती कारवाय जातली. खंय ना खंय बंद करपाक आमी आतां स्ट्रिक्ट रावपाक जाय. पुलीस डिपार्टमेंट, RTO आनी जे कोण ताका संबंदीत आसा आनी सगळ्यांनी यथायोग्य हेचेर विचार विनिमय करपाक जाय आनी स्ट्रिक्टनेस वाडपाक जाय. रॉंग सायडीन येवन तेणें एक्सिडेंट केलो, ताका कसलो विशय करपाचो तुज्यान आमी कितें करूंक शकता. सारकें जावन एक्चुली ते ब्रिजाचें कामूय आमी टेंडर केलां तो कनेक्टींग आसा बेगिना बेगीन चालू करता. कायद्यान कायदो आसा न्ही, एक्सिडेंटाच्या वगैरे कायदो सारको क्लियर आहा, कायद्या प्रमाणे एक्शन जावपाक जाय. रॅश ड्रायव्हिंग असल्या कारणाने म्हजे म्हायती प्रमाणे जो ड्रायव्हर जण आशिल्लो तो अंडर इन्फ्लुयन्स ऑफ अल्कोहोल आशिल्लो आनी जस्ट नाव ही हॅज बीन अरेस्टेड ऑल्सो. गोष्ट म्हणजे आमच्या युवकांक विनवणी हात जोडून मागणी आहा, गाडयो चलयत आसतना दुसऱ्यांचो विचार करात, दुसऱ्याचे कुटुंब आसात, फॅमिली आसात, हेचो विचार करून रॅश आनी तुमी ते ड्रायव्हिंग करता ताजेर असो कंट्रोल दवरियात. इतलेंच मागता. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रत्येक गाडी थांबोवप शक्य ना, सरकार लक्ष घालता म्हूण जाप. हांगासर खंयसरूच लॉ एंड ऑर्डरचे फेल्युअर आमी डायरेक्टली म्हणूंक शकना. कोण तरी खंय पिकनिकेक वयतलो, कोण तरी खंयसर पियोन येतलो, रॅश ड्रायव्हिंग आमी प्रत्येक गाडी जर थारयली जाल्यार तेजेर परत प्रत्येक गाडी थारयताय म्हणटा. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आनी हांगा येवपी टुरिस्टान म्हणजे स्टेटीचे रुल्स आनी लॉज जे आसा पळय न्ही हाजी पाळपाची गरज आसा. आमी खंयसरूच म्हणजे ड्रंक अँड ड्रायव्ह अलाव करिना. त्या खातीर म्हाका दिसता आपल्या जिवाक आपलो जीव जितको म्हत्वाचो लोकांचेय जीव तितकेच म्हत्वाचे आसा. रॅश ड्रायव्हिंग जे आसा हें कोणी करचें न्ही आनी ड्रंक अँड ड्रायव्ह जे आसा हें करचें न्ही. आमी ज्या ज्या जाग्याचेर स्ट्रिक्टली रुल्स फॉलो करपाक जाय तितके आमी करता स्पीकर सर. हाज्याय फुडें आनीक स्ट्रिक्टली करपाची आमची तयारी आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीक लोकसभा खासदारकी परत मेळ्ळी. मोदी आडनाव बदनामीचे केशींत सुप्रीम कोर्टान ख्यास्तीक स्थगिती दिल्या उपरांत राहुलाक लोकसभा सचिवालयान खासदारकी परत दिली. विरोधी पक्षाच्या अलायन्स इंडियाची राहुलाक परमी. गुन्यांवकार थारावन 2 वर्सांची ख्यास्त फरमायल्या उपरांत राहुलाची मार्चांत खासदारकी गेल्ली. फिफाचो चर्चिल ब्रदर्स क्लबाक धपको. रजिस्ट्रेशन बंदी. फिफाच्या ऑर्दी प्रमाण चर्चिल ब्रदर्साक नवे प्लेयरांक रजिस्टर करूंक मेळचें ना. चर्चिलाक विचारल्यार तो म्हणटा आपले कडेन पयशे ना म्हूण बंदी घाल्या. आलेक्स रेजिनाल्डान विधानसभेंत सगळ्यांत चड पयशे मेळिल्लो क्लब म्हूण उल्लेख केल्लो. चर्चिल म्हणटा आलेक्स फुटबॉलाक केन्ना पांय लावन नकळो. प्लेयर्सांचे बॅन येयले म्हणटकूच समजत न्हू पयशे नाय. प्लेयराक पयशे दिले जाल्यार भायर करपाक तेका जातले आमी प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. काय ना पयशे कोणा कडेन ना मुगड न्ही तुमचे कडेन ना. आनी पयर इलेक्शन असेंब्लीन हाडलेले की ग्रँड्स तुमकां दिसाक 1 लाख पावता बी म्हणून. अरे तेका लायफाची खबर काय ना. तेणें केन्ना बॉलाचेर फुटबॉलाचेर पांय मारना. तेका आमदार करून मिस्टेक जालें इतलेंच. तुवें गेल्लो आमदार? कोण गेलो ते आमदार? 4 फावटी तुवें गेलो तेका आमदार. अरे तूं प्रेसांत पयलीं येयला तेज्या पयलीं कोण आहलो? तूं कोणें हाडलो न्हू प्रेसांत? सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्दीचो मान राखून हेरिटेज वास्तूंक हात लायनासतना रेल्वे डबल ट्रॅकाचें काम चल्लां. मुख्यमंत्र्याची विधानसभेंत जाप. गोंयांत कोळसो हाडूंक सोदतात तो कर्नाटकांत व्हरात. कांसावले भूंय संपादनाचे इश्यूचेर विजय उलयलो. घाटांत प्रकल्प बंद केला. गोंयांत कित्याक काम चल्लां? सरकाराक घाई कित्याक? प्रकल्प स्क्रॅप करात म्हणून विरोधकांचो सूर. कर्नाटकांत 1 मेजर पोर्ट आहा आनी 12 मायनर पोर्ट आहात. थंय व्हरा न्ही ते. फायनली हो कोळसो येता तो कर्नाटकांत वचपाचो आहा. आतां मडगांव टू माजोर्डा ऑलरेडी डबल ट्रॅकिंग जाल्लें आहा. कोणाच्या खातीर जालां? कोंकण रेल्वे खातीर जालां. स्पीकर सर आतां मडगांवाक कॉमान म्हळ्यार म्हज्या मतदारसंघाक तेकून एक एज्युकेशनल हब आनी थंय एक स्पीकर सर रोड अंडर ब्रीज आहा. आनी हो रोड अंडर ब्रीज हेज आउटलिव्ड इट्स युटिलिटी. हे एज्युकेशनल हबाक वचपाचें आनी हें जेन्ना डबल ट्रॅकिंग जातलें 15 मिनटांनी एक रेल्वे वॅगन थंयच्यान पास आउट जातली. आनी स्पीकर सर एवरी टायम यूल हॅव टू कम विथ अ गेट पडटली. स्पीकर सर सरकार RBNL कडेन फ्लायओव्हर बांदून कित्याक घेना? वी हॅव रिटन दॅट स्पेशली RBNL आनी त्या प्रोजेक्टाचेर ते विचारूय करता.
वाय डोंट यू प्रेस फॉर स्क्रॅपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट? स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्टान हाजेर ऑर्डर दिल्ली आहा. कित्याक तुमी तो प्रोजेक्ट करतात आनी हेरिटेज काबार करून प्रोजेक्ट कित्याक करता? आमकां फायदो कितें आहा ते प्रोजेक्ट? तो सगळे टायगर कॉरिडॉर हे ते दॅट इज पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. हांव वाचून दाखयत तुका. स्पीकर सर, हांवूय ताका स्पेसिफीक सांगता, सुप्रीम कोर्टान जे जे बॅन केला किंवा बंद केला पळय न्ही, त्यो सगळ्यो एक्टिविटीज आमी बंद दवरला आनी खंयचीच हेरिटेज आमकां डिस्ट्रॉय करपाची ना. बाय प्रिजर्विंग हेरिटेज. तुवें पळयलें मरे? हांव पर्सनली गेला स्पीकर. तूं जेन्ना गेला तेन्ना तुवें पळयला? स्पीकर सर, बाय म्हणजे प्रिजर्विंग हेरिटेज लोकांची घरां डायरेक्ट डॅमेज करून आमकां खंयसरूच डबल ट्रॅकिंग करपाचें ना. सगळे प्रिजर्व करून ज्या जाग्यार शक्य आसा थंयसर आमी ते करीत आसा. Say where there certain lands are in possession of southwestern state, those surveyed and shown in the survey plan not been assigned any survey numbers and hence no record of rights were created in the nature of Form 1 and 4 in respect of land in possession occupant southwestern railway. So you are still identifying those lands and carrying on the survey. This is what you are saying. How are you proceeding with the acquisition without finalizing of this record? Speaker sir, this land is already actually in the possession of the railways. Only mutation process is to be done. Those are the without survey number, that lands belongs to government. See, there is no survey. That's what you are mentioning. Land is belongs to government. ह्यो बारीकसो एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत राहत प्रुडंट. केपेंचे पुरातत्व कचेरेचो इशू उजवाडाक हाडलो म्हूण केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्तान विधानसभेत प्रुडंटाचो विजय स्वप्नील तारीचें तोखणायेन नांव घेतलें. केपेंचे कचेरेचो लोकांक उपेग जायना, पालिकेंत शिफ्ट करात म्हूण एल्टन मागता. लक्ष घालता म्हूण मंत्री सुभाष फळदेसायाचें उतर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Kepenkars due to non-functioning of Archives Office, which was inaugurated on December 30th, 2021, in the presence of Chief Minister Dr. Pramod Sawant. The locals believe that this situation is resulting in waste of taxpayers' money. What plans does the government have to address this issue to initiate the functioning of Archives Office in Kepen constituency? Speaker sir, म्हाका सदां माननीय मंत्र्यान हेजें उतर दितें आनी हांव प्रुडंट मिडिया बाब स्वप्नीलाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून हो इशू त्यान हायलायट केलो. म्हाका सदां मंत्र्यान हेजे जबाब दितो. स्पीकर सर, ह्या विशीं आमी खंयचेच ऑफिस हायर केलें ना. वी आर नॉट पेईंग एनी रेंट. आय डू नॉट नो इनॉग्रेशन कशें जालां कितें जालां म्हणून म्हाका खबर ना. पूण आमकां एक हें इनॉग्रेशन केले नंतर धारबांदोडा, सांगे, काणकोण, केपें ह्या तालुक्यांतले डॉक्युमेंट हाडपा खातीर पत्रव्यवहार जाल्लो. इनिशियल स्टेजीचेर म्युनिसिपालिटीचें इन्स्पेक्शन जाल्लें, म्युनिसिपालिटीची प्रिमायस आमी घेवपाक केल्ली. पूण तेजे नंतर एक इनॉग्रेशन जालें थंय. पूण एज ऑफ टुडे फायनान्शियल लायबिलिटी आमचे कडेन कांय ना. आमी ऑफिस घेतलें ना आनी फुडें गेलेय ना. आमी वी आर ट्रायंग टू गेट ऑल दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑल दीज एरियाज, सांगे, काणकोण, केपें ह्या भागांतले रिकॉर्ड्स एक कडेन सेंट्रली येवपाक जाय. तांकां हांगा पणजे येवपाक जायना म्हणून हें प्रोपोजल आशिल्लें. वी वील सी टू इट. फाटलीं 20 वर्सां जालीं सांगूनय PWD तेरेखोल फेरी कडेन रॅम्प बांदिना म्हूण मंत्री सुभाष फळदेसायान इशू केलो. दर वर्सा थंय रेंव साठून लोकांक त्रास जाता म्हूण थळावो आमदार जीत उलयल्लो. न्हय येरादारी खात्याक सांगल्यार ते खंय PWD कडेन बोट दाखयतात. रॅम्प बांदून एकदांचो प्रस्न तडीक लावचो म्हूण सुभाष उलयला. Fear and anxiety in the mind of people of Keri Terekol due to poor condition of ferry ramp. The sand deposited on this damaged ramp has also affected the ferry service, causing inconvenience to the students and people of Terekol village. The immediate step government intends to take in this regard. Speaker sir, maka विनेश बोरकर एक speaker sir, very important या हा कित्याक हांवें कॉलिंग अटेन्शन घेतलं घेवंक ना. थंय फेरी रॅम्प आहा ते लोकांक त्रास जाता. गेली 20 वर्सां बांदूंक घेतात आमी. मंत्र्यान एक इन शॉर्ट म्हाका हेचेर उत्तर दिवचें कित्याक प्रत्येक टायमार सांगता PWD बांदतले म्हणून. स्पीकर सर, 2005 सावन ह्या धक्याचेर अश्यो वारंवार गजाली जायत आसात. 2013-14 आमी एक इस्टिमेट PWD कडेन दिल्ले. कमीत कमी 10-15 आमी रिमायंडर्स PWDक धाडिल्ले आसात. रिसेंटली आतां काडलेले आसा ते एक वर्क ऑर्डर इशू केला 17 जानेवारी 2023. अजून पर्यंत जायना. पूण आमी आतां डिपार्टमेंटली कितें आतां फ्लो येवन सँड अक्युमुलेट जाला. एवरी इयर आमी करतात
परत परत करीत आसात. एक फावटी जर बांदलं जर जाय जाल्यार ते जाता, पूण PWD केन्नाच अशी एकच न्ही, गोंयच्या सगळ्याच धक्क्यांची ही कामां आमी PWD कडेन दवरली आसा आनी ती जायनात. आमी परत आतां हें सँड क्लियर करून टेम्पररी करून दितले, परत येता तेन्ना परत काडटले. दीस इज बीन रेग्युलरली डन अँड वी वील कीप ऑन डुईंग इट. छत्रपती शिवाजीचेर वादग्रस्त विधान केल्लो फादर बॉलमॅक्स पेरेर अटकपूर्व जामिनाक मडगांवां कोर्टांत. वास्को पुलिसेन जाप दिवंक प्राज मागिल्ल्यान फाल्यां सुनावणी. मजगतीं चर्चिल म्हणटा गोंयांत शांतिकाय म्हूण ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणांत येतात. हो इशू वाडोव नाकात, बरेपणान तडीक लायात. छत्रपती शिवाजी महाराजाचेर वादग्रस्त विधान केल्ल्या फादर बॉलमॅक्साक मडगांव कोर्टाचो धपको. अटकपूर्व जामीन दिवंक न्हयकार. हो इशू लोकांनी वाडोवचो न्ही म्हूण बाणावलेचो आदलो आमदार मंत्री चर्चिलाचो उलो. चूक केला खरी, पूण माफी मागल्या. आनी गोंया इतले शांती म्हूण आज संवसाराचो व्हडलाचो लोक ट्युरिस्ट सगळो गोंय येता. कित्याक आमी गोंयकार जावं तो हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव सांग शांतिकाय म्हणून, आनी ही संवस्काय लागून लोक चड गोंयांत येतात संवसाराचो. सो हे शांतिकाय पिड्यार जावपा जायना. आनी ही शांतिकाय जर पिड्यार जाली जाल्यार आमकां आनी गोंयांत रावपाक आनी गोंयकार म्हणपाक आमकां नांव ना. सो हांव म्हणटा मिस्टेक सगळ्या कडेन घडटा आनी मिस्टेक जे फादर बॉलमॅक्सान केल्या मुळां आपल्या काळजांतल्यान ताणें सॉरी मागिलां जाल्यार हेजेर ताका बक्षिचो आनी हेजेर ताका आनी मुखार व्हरपाची हाशी दिवपा जायना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायज. मुळगांवां गांवकार वाड्यार बिबटो भोंवता म्हूण बोवाळ. बिबट्यान एकल्याच्या घरांत घुसून सुण्याक उखल्लो. बिबट्याच्या कारनाम्याचो व्हिडिओ व्हायरल. गोरवां, सुणीं, माजरां बरोबर भुरग्यांकय भंय. राना खात्यान सरकारान उपाय काडचो म्हूण लोक मागता. लेपर्ड तो येयलो आनी आमचो कुत्रो जे ह्या रुमान आमी तेका बांदलेलो आसता तेका व्हेलो तेणी. इन्सिडंट असो जालो की आमी कुत्र्याक हरशीं बांदून दवरता आनी दार लॅच लायता. त्या दिसा लॅच लावपाचें उरलें आनी तो लेपर्ड येयलो आनी कुत्र्यान कितेंच आवाज करूं ना आनी 1 मिनटान तेका मारलो आनी सामको ही पायवाट आसा त्या पायवाटेसून तेका घेवन तो परत गेलो. तुमी हांगा पळोवंक शकता, हांगासर आसा हे सगळे ग्रावंड आनी फाटल्यान आसा जंगल. ते पळय चड जंगल ना, फुडें मायनींग स्टार्ट जाता आनी हो आमचो कंपाऊंड. ते आतां लेपर्डान कंपाऊंडाच्या भितून येवन हें करप म्हटल्यार हे खूब डेंजर जाला. कित्याक आमी हांगासर रावता, हांगासर ही सगळीं घरां आसा. आमचो आनी एक कुत्रो आहा, तशेंच आनी हेंचे 2-3 कुत्रे आसात आनी हांगा भुरगीं रावतात बारीक बारीक. हे सारको इक्को हांगासर येवप म्हटल्यार खूबच आमकां भंयच पडला. आतां हांगासर ग्रावंड आसा, हांगासर भुरगे सुद्दां खेळटात. सो ते लेपर्डान इतके हांगासर येवप म्हटल्यार आतां फॉरेस्टाक खंय ना जाल्यार तेका लागून ते लेपर्ड आतां रेजिडेन्शियल एरियान येता. सो हांव सरकारा कडेन मागता, तशेंच आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाचें. इस्रायली नागरीक डेव्हिड ड्रेहॅम उर्फ डुडूक ड्रग्साचे फटीचे केशींत घुस्पायलो म्हणून तेन्नाचो DYSP नरेश मामल, PSI सुनील गुडलर आनी हेर 5 पुलिसां आड चार्जशीट करपाची प्रक्रिया सुरू. म्हापसा कोर्टाच्या निवाड्या आड हायकोर्टांत वचपाक तांणी मागिल्लो प्राज दिवन म्हापसा स्पेशल कोर्टान केस 28 ऑगस्टाक दवरल्या. गोंयांत शाडू मातयेच्या नांवान कांय जाण प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो गणेश मुर्ती विकतात म्हणून कोरगांवचो मुर्तीकार राजू बोरवे सांगता. कमी वजनाक लागून लोक पारंपारीक मुर्ती सोडून POPच्यो मुर्ती घेतात. राजूचो बाबा मुर्तीकार. राजू बरोबर ताचो पुतूय शिक्षणा बरोबर गणेश मुर्ती तयार करपाचें दायज फुडें व्हरता. खासा रिपोर्ट. गणपतीची शाळा एक जवळजवळ 60 ते 70 तरी वर्षापूर्वीची असतली. कारण अशें की मी जन्माक येवच्या आदीपासून बाबा आमचे गणपती करताले.
म्हणजे जवळजवळ 70 तरी वर्षां तरी पूर्ण तरी झालेली असते. परंतु आता तर कशें जाल्लें, आधी आमी साधारण 50-60 गणपती करतालो. आता साधारण 150 ते 200 तरी गणपती आमच्या आता शाळेन आमी तर करता हांगा गणपती. आणि आमच्या शाळेचें वैशिष्ट्य म्हणजे अशें आहा की आमी हे जे सगळे जे गणपती आहात ते मातयेचे गणपती असतात आमचे सगळे आमच्या ह्या शाळेन. म्हाका आवडटा पयलींच्यान मातयेचे गणपती करूंक आवडटा म्हाका. आणि हे बारीक बारीक गोष्टी हांव शिकलो. ओके. हो 100% ओके. ना तेंच्यांनी काय वडील पाहिजे कंपल्सरी करूंकच जाय, फुडें चलूंकच जाय अशें तरी म्हाका दिसता. आणि मातीच्याच मूर्ती पुजप असं शास्त्रानंय म्हटलेलं आहे. ती विरगळना खंयच्या तरी एका कुशीक वचून बसता, त्याची म्हणजे जी आपण वस्तू पुजलेली आहे ती विद्रूप जाता. दक्षिणे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती ना पुजलेले अधिक बरे मला दिसता. चंद्रयानान चंद्राचो पयलो व्हिडिओ धाडलो. चंद्रयान शेनवारा चंद्राच्या कक्षेंत पावलें. चंद्रा भोंवतणी प्रदक्षिणां घालतना अंतराळ यानाचेर बसयल्ल्या कॅमेरान चंद्राचो व्हिडिओ शूट केला. इस्रोन चंद्रयानान कॅप्चर केल्ली चंद्राची पयली झलक शेअर केल्या. बुलेटीन सोंपतना पळोवया चंद्रयानांतल्यान चंद्र. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.